Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Keep good to go. So I think a very warm welcome to my channel and consider subscribing. And for those of you who have subscribed to my channel, welcome back. And yes, another day, another vlog. So guys, आता vlog हांव start करता. 11:30 जाले आता 11:30 in the morning. आणि हांव आतां म्हाका एक meeting हाली, so meetinगे वचून येयलां हांव in the morning, so I'm not working today. So guys, आता सध्या बेजो ना तो मातसो भायर सरलेलो आहा, but I just wanted to announce that we have hit 2k, like 2,000 subscribers, and it's a very big achievement, within the span of like only few days. Kita ami poilo 1k kelele and rokde ata 2k zale. So we are very grateful and thank you all. May God bless you. I always I always pray for my subscribers, that is like one thing I put in my prayers every day. So you are part of our family too. Anik soda ashkur magta. Anik yeah. So it's we are very happy. Vegetable palala mi kiteng kori guys. So I think we are gonna cut the cake. So this time I knew 2k zale because when you get like subscribers, ashkorun subscribe korit raut tenna ata ashkorun check korit raut na. So it's really good, it keeps you motivation et koshtuka. So for those of you who don't know, kona hobonna or kori pouna. माझ्या चॅनलार हांव कॅथलीक शॉर्ट्सूय घालता, faith based, Christian shorts. You can check it out. It's really nice, to get that kind of positivity in your day-to-day life and get closer to Jesus in a way. However you can, like a reminder, a constant reminder, something to reflect on as you are going through your day. I have come up with this thought, I will put some faith-based message or reflection and some Bible verses or galpa. So that is my goal, to spread God's message. And I'm very happy that I have got this platform. Towel side. Red. So yeah guys, ashkorun maka spread korpa but maka ashkorun title ashkorun titly confident na ulopak, but I'm really good at editing and stuff like that. So whatever God has gifted me, I'm making the full use of it. Thank you tumka once again soglyank ani bejoil muntogo toy thank you muntolo. So yes, our hearts are filled with gratitude. I don't know guys, kit baby power ito let's kolak. And from there maybe let's see we might do a small celebration. Hobona Krishmanti etai zalia tingoria Eid, because we are all excited. Baby दाखवत तुमकां baby कितें कोत्तें तें आतां जेयलां, so तेका हांव इस्कोला वयचे पयलें तेका कितें खावपा दिता, a bit heavy meal कशें, कित्याक तेका मागीर थिंग भूक लागून जावपा. तेंकां थिंग इस्कोलान अशें करून दूद आनी fruits बा मेवताय, so they get milk and fruits there. अबोय हां बाय. Hi so तें papaya खाता, मामान तेका papaya दिल्या. अबोय तें. Hello guys, kush hai तुम्ही? I already introduction काढले. Huh? I already काढले. So guys, I so आता बेजो येयला, तो नाहलो भायर गेलोलो आणि म्हाका मातशें कितें काम आसलें, सो हांव तें करूंक गेलोलो. खंय वचपा आहाय हांव पल आनी डाडा. सो तेका लागून तेणें म्हाका मातशें कितें जालें तें कामां आसलें. आयज हांव फ्री आसलो, तो म्हणलो मातशें घेवन यो. सो तें सामान हाडपाक गेलोलो. आणि बेबीकूय पावयले आमी ते सायडीच्यानूच, आणि ते आता हिंगा हा स्कॉला गेलो ते काडूंक वचूंक जाय. आनी गायज तो व्लॉग आमी काडूंक पावले फकत तुमकां लागून. तुमी इतली फास्ट आमकां 1k आहा ते 2k पावयले, सामको दोय बंद उकडून लिवन दिवनाय आमकां, इतली फास्ट तुमी आमकां पावयले. चड आनी चड थँक्यू तुमकां. आमकां 2k केले
तशें आमकां दोय लेगून दापून दिना काही पावटी सोमते तरी घे पावले. So thank you guys, thank you each and every one of you. Anik also amko support korai. Anik as I said in previous previously we have so पयली सांगलेले ते भाशेन हांव क्रिश्चियन रिल्सूय कोत्ता like Christian shorts like Catholic shorts to get to spread the message देवाचे उतर कशें सगल्यांक इजिली अशें करून पावपा आनीक बरें अशें करून इन्स्पायरींग कोट्स बा घालता एंड बायबल वर्सीस बा तशें सो तुमी वचोन थिंगा पळयाय आनीक I hope it helps you, it inspires you to get more closer to God. आतां आमी 2K जालें म्हूण आमी आयज केक काट कोत्तली. सो आमची आयज आहाय ती फॅमिली मेंबर चडशीं सगळीं कामां आहाय. सो मे बी इवनिंग टायमार आमी मातशें केकू कातरून आमकां कांय रांदूं बांदूं कांय मेळून सगळीं भायर आहाय. सो तांकां कॉल करून हांव सांगतलो मातशें केक बेश्ट केक काततले आनी काबार करतले. सो नेक्स्ट टायम इतली फास्ट तुमी आमकां 2K पावयली आमकां अशें करून तुमी चान्स लेगून दिवं ना आमकां. आतां हांवें चिंतलां आतां हांव पळयत रावतलो तुमी 3K कितले फास्ट कोत्ताय ती तेन्ना हांव बरें हें कोत्तलो बरें भाशेन. सारकी उमेद कशी येयलेली आहा. सो तुमी जाणाय तो पयलो अशें करून उलोय नाहलो आनीक हें कोत्तालो बट आतां ताका सारकी उमेद येयली आनी आमची आनी ब्लॉगर्स आहाय तुमी तेंचें पळयता आसतलीं एल्टन एंड समांता आनी तोय एल्टनूय सेम आहलो तोय पयलो उलोयन कसो आहलो बट आतां तो सारको फ्लुएंटली उलयता आनी काय बरो उलयता अशें करून आयकोय दिसता न्हू रे. हांव तेका पळोवन हांव इन्स्पायर जालो म्हाका आनी जाय तशें करून तो मोटिवेशनाचें बा सांगता. सो या अशें करून तेका बेज्यो तेतूंतल्यान इन्स्पिरेशन मेळता आनी तो मोटिवेट जाता तेका पळोवन सारको. तेका पळोवन म्हाका हांव अशें करून म्हाजें पण हांव फकत तेका सांगतालो तूं गो आतां तो म्हणलो तो पळय तो काय उलयता. मागीर एक दीस बसोन चोयलो तो फीस सांगता तो बरे भाशेन बरी उतरां सोडटा सारकी गूड मागीर तेजेर आहा म्हणटा कोड कितें जाता म्हाकोड कितें जावपा मागीर तेका पळोवन देव बरें करूं बाबा तुका लागून आयज हांव उलोवंक पावलो. हय आनीक या गायज सो स्टे ट्यून आनी आमकां मातशें रेंजांनी वचपा जाय कित्या आमकां एक बास्केट करपा जाय मिसार ऑफरींग बास्केट. सो तितून आमी अशें करून गोवन थिंग्स लायक स्वीट्स आनी तोहले लायक स्वीट्स फ्रुट्स वेजिटेबल बा तोहले घालपा चिंतला बरी डेकोरेट कोत्तली ती. सो तेका लागून आमी बास्केट हाडपा वयताय आमी तुमकां हाडटली दाखयतली कोहली बास्केट. म्हाका चोडी व्हडली नाका आनी चोडी धाकटी नाका लायक मिडियम कशी जाय आनी देन आय हॅव टू फिल इट अप लायक विथ नायस गुडीज. इट्स आवर ऑफरींग टू गॉड टू जीजस. सो येस बरी आसपा जाय ती सारकी देया म्हणटोगोच. पळय हे बास्केट्स ते सायडीन. सो गायज आमी रेंजा येयलें आतां बास्केट्स व्हरपाक. पळय हाय बास्केट्स. हां फूल बास्केट जाय मिडियम कशी जाय रे म्हाका ही बरी आहा. हय हां सेम ती ती चोकोला ती कलर आसलो कहलो ब्लॅकू पळय बरो दिसता मगो. जातालें कितें हात तो जोड म्हणलें हें कशें न्हू फ्रुट्स आनी तूं यार कितें फ्रुट्सान हें कळ्ळें जातालें. सो गायज हें आमचें रेंज आमी शॉपिंगाक केन्ना केन्ना येता चडशें सगळें मेवता सोडून अशें करून जेवणाचे आयटम वेरी लेस जाय पूण उरलेले सगळें मेवता थिंगा. चोय तुमकां हांव दाखयतां पळय हिंगा आयसलँड आहा आनी सगळे गार्डनाचे वस्तू मागीर टेंट आनी वयर पळय. सो कोण पळय आतां स्विंडन बा आहाय पळय ती जाणाय
आनी गायज हिंगा अशें करून म्हाका अशें करून हें बाबा दिसता हिंगचें गार्डनाचें बियाना हांव वचना अशें हांव पळय हिंगा येता म्हाका लायक जाता हिंगचीं फुलां बा मेवपा हाय दोस्त चडशे मेवताय हिंगा हांव चडसो हिंगा येता कितें म्हाका क्रिसमसाचें बा व्हरपाचें मागीर बरें आसता क्रिसमसा टायमार हिंगा आनी अशें लायटी बाबत म्हाका हिंगचें सगळ्यांच्यान चड गार्डनाचें लायक जाता म्हाका हिंगा फुलां बुलां हेचें हिंगा सो गायज म्हाका हिंगा चडशें न्हू अशें करून हेजें लायक जाता अशें करून झाडां म्हाका अशें करून झाडांचें अशें करून शॉक आहा अशें करून हाडून केन्नाय रोज कितें कितें अशें करून रोयता हांगा बेश्टो बेजार येता जालें सो हांव केन्नाय येता जाल्यार म्हाका चडसो हांव प्रिफर हिंगा कोत्ता रेंजान आनी या गायज आतां सद्या रुमा आपल्याचें तें कितें सामान आहा तें घेता तेच तें बीग डे आहा न्हू आतां थोड्या दिसांनी सो त्या बीग डेयाक आपल्याचें बास्केट रेडी कोत्ता आनी हांव नको ते हेजे फाटल्यान तेका आनी खंय वचपा अशें जाय खंय तें सामान हाडपाक मागीर बेबी हाडूंक वचो जाय आनी मागीर बारीक बारीक कितें कितें काम आहाय फाल्यां आमकां हांव आनी डाडा आनी गोडी पल आमी फाल्यां खंय भायर सरपा हांव तुमकां मागीर दाखयता खंय जाय तें ते हापीस न्हू आं पळय हापीस No! Fuha. Yeah, fuha. कितें सो बेबी मॅक एंड चीज केलं गायज पळय बेजून विंग्स केलें सो गायज हांवें बेजू सांगलेलें गारया घरा कडेन जेवण आहा म्हणून पूण तो सांगता सो आयज हांवूय खंय भायर सो तेका लागून आमी येयलीं न्हू रे आनी बरो भायल्यान पावसूय पडटा आनी गरम गरम खावपा बरें लागता कशें गायज आतां कृष्णांती येयलें आनी तेणी धाकटी एक केक हाडले आमकां सेलिब्रेट करपाक लायक 2K आनी हें आमचें लायक प्रोपर सेलिब्रेशन आसपा ना आमचें न्हू रे आयज कोणाना खाली सगळीं कामां सोडून येयलें आतांच सो तेणी जाते भाशेन तेणी केक हाडून दवरली हिंगा हांवूय मातशें बिजी आहा लायक म्हाका जायत काम आहालें सो हांवूय पावून थिंगा सो या तेका लागून मागीर पूण आमी सारकें प्रॉपर केक हाडून सेलिब्रेट करतली 2K त्या म्हणल्यार तुमी आमी 3Kचे पावय हय सो सगळीं येयल्या पळय मेगन आनीक मामा Hi guys. मामा कृष्णा सॉरी कृष्णा Damn. Hi more happy hi more. आनी हाप आनी सायडीन हा जोसो आनी सो या गायज तेणे पळय चीज केक हाडल्या I can't wait to आनी लायट वायट मारता तेका ल्हान आसतना तियात्रान लायट मारतलो माडार मारतालो Before we cut the cake, so this is like we are celebrating all of us as a family and with you guys. So तुम्ही इतून hi even though तुम्ही कॅमेरांतल्यान आमकां पळयताय like टीव्हींतल्यान फोनांतल्यान तुमच्या you all are a big part of this. So आमी सगळीं कातोर या. So on your behalf we are cutting the cake. Nare happy celebrations. Want the world to know how happy it can be. Bola ka? Congratulations for 2K. 2K guys, congratulations. I think 2K more 2K. घे तुम्ही हाय इलो चक Out of 10 कशा? अरे दोन नरे मेन ब्लॉगर कर रे. घे सो गायज चड चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां कित्याक तुमी आमकां रोखडेच 1K आहा ते विथीन 4-5 डेजान तुमी सोमते आमकां 2K केले तशें आमकां सपोर्ट कराय आनी 2-3 दिसांनी आमकां 3K कराय Thank you guys. We are very grateful. Thank you everyone. दोग तीग जाण ब्लॉगर हाय एकलो NS पर्ल आनी एकलो पेरेरास किचन तो जोसल एकलो हा म्हाजो भाव ते चॅनलाचें नांव टेरन आनी एली तेंकाय वचोन तुमी सबस्क्रायब कराय आनी तेंकाय सपोर्ट दाखय
थँक्यू सपोर्ट तुमकां दाखया गाय सबस्क्रायबर्स बा अशें करून येताय तेन्ना बरें दिसता कितें घालपाक कंटेंट करपाक उमेद कशी येता न्हू रे सो आमी गायज तुमकां दुसरी व्लॉगां मेवतली आनीक टील देन शेअर काढणस and let love guide you. Bye bye.